ऑल्सो डोंट नो वी आर स्ट्रगलिंग. आम्ही सर्वायवला खातीर आम्ही आमच्या फ्रेश एरा खातीर झगडटा. सीएम सराक सांग पाचेकाराची फॅक्टरी नाका. ही कंपनी बेगीतल्या बेगीन बंद करपाची. ज्या दिसाक काल सकाळी मिडिया येयल्ली, मागीर इवनिंग टायम तो ओनर येयल्लो अलॉंग विथ पुलीस प्रोटेक्शन, आनी तेणी आमकां सांगलें आपल्यो 2 गाडयो सोडपाक जाय म्हणून. आनी आमी ताका एक ऑफर दिली. इन द सेन्स ताका सांगलें तूं जो मेरेन तुजी जी NOC एक्सपायर जाला ती जो मेरेन तुजी रिन्यू जायना तो मेरेन प्लांट बंद दवर. तो आमकां सांगता आपूण सोमार मेरेन बंद दवरता, म्हणजे आयज ताजो ऑलरेडी प्लांट बंद आसता. सो तो असो दाखयतालो की आमचेर फेवर करता, आनी तो मातसो लायक फिजिबल ना जें आमी ताका सांगताले, आनी ताका लागून आमी तेज्यो गाडयो सोडूना. आयज आमचो डे 3. आमी सरकाराक विनंती करता की आमचो हो प्रॉब्लेम जेन्यून आसा, तांच्यांनी हाचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची, नाजाल्यार हे सिच्युएशन एक्सकार्ट जायत रावतले. आनी वी ऑल्सो डोंट नो वी आर स्ट्रगलिंग. आमी सर्वायवला खातीर आमी आमच्या फ्रेश एरा खातीर झगडटा, आनी जे मेरेन हो इशू आमचो सॉल्व जायना तो मेरेन आमी उठची ना. आनी गरज पडल्यार आमी जाय ती फुडली स्टेप सुद्दां डिस्कस करून घेतली, आनी ती स्टेप घेवन कितें नाका जाल्लें ऑर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावच्या पयलीं सरकारान प्लीज हातून दखल दिवन आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. सीएम सराक सांग पाचेकाराची फॅक्टरी नाका. आमी 3 दीस जाले हांगासर बसलेली आसा. आमचे कोणूच दातूय घेना आनी फिर्यातूय घेना म्हणटा तशें खबरी आमच्यो. आनी हे फॅक्टरी खातीर आमी हांगा आसा. आमकां जेवण ना, पाणी ना, उदक ना, काय ना. भुरगीं आमची पळय आमच्या वांगडा घेवन आमी हांगा बसलेली आसा. कोणी तरी म्हणून आमची अशी चवकशी घेवपाची, बाबा ही बायलां कित्या खातीर हे वतात, कित्याक तळमळटा. खूप वास येता, जेवपा जायना. ही कंपनी बेगीतल्या बेगीन बंद करपाची.